कोयर हो राज्याचो एक गंभीर मुद्दो जावन रावला। म्हापसा नुस्ते बाजारात कोयराचो विषय तकली वयर काडपाक लागला। वाठारात घाणीचे साम्राज्य तयार जाला। संबंधित यंत्रणा केन्ना जागे जातली काय? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो खासा रिपोर्ट। म्हापशेचे जे नुस्तें मार्केट आहा थंय आयज आमकां बरीच बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। वयता थंय फक्त कोयराच्यो राशी। इतलो थंय आयज घाण वास निर्माण जाल्लो आसा की ही जी गार्बेज आसा ती कुजलेली आसा। तशेंच हांगाचे उदक आहा जो व्हाळ व्हांवता थंय आयज आमकां बरीच बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। हांगा जे नुस्तें मार्केटीची जी बिल्डींग आसा, जे कॉम्प्लेक्स आसा, थंय जे काम चलतालें ताजे डेब्री सुद्दां थंय सकलूच डंप केल्लेलो आसा। थंय जो क्लीन करपाक जाय ते क्लीन आयज थंय केल्लें ना आनी इतली गार्बेज आयज पडिल्ली आसा आनी कोणाकूच काय पडिल्लें ना। जो त्या वाठाराचो कावन्सिलर आसा जे एरियेचो तेकाय खंय पडिल्लें ना। वयता थंय फक्त एडवर्टिजमेंटाचे बॅनर आमकां पळोवपाक मेळटा, पण जो क्लिनलीनस आयज थंय जावपाक जाय तो आयज जाल्लो ना। तशेंच जे मार्केटान नुस्त्याचे थंय सायबीण मायचे कॉपेल आसा, ती कॉपेल आसा थंय बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। देवाचे कॉपेल ते खंय तरी थंय आयज नितळसाण आसपाक जाय, पण ती खंय तरी आयज आमकां पळोवपाक मेळना। तशेंच जे पार्किंग आसा, ज्यो गाडयो टू व्हिलर पार्क करतात त्योय बऱ्या पद्दतीन हांगा केल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळना। अस्ताव्यस्त अशें हे मार्केटाचो परिसर हांगा जाल्लो आसा। तशेंच जे डिवायडर थंय घातलात थंय खंय जी काळजी घेवपाक जाय ती घेतलेली ना। बुरशेपणां आमकां त्या एरियेन आयज पळोवपाक मेळटा। म्हापशा पातळिल्ली घाण सोंसपाक जायना। आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्याक। हांव सोदता आनी आमचे मिनिस्टर हांव सोदता। तर आयकात म्हाज्या भावा मोगानू आयज जे कितें जालां, म्हापशा हें मोठे शहर आयज म्हापशा म्हणजे पुतळे टायमाचे पण इतले फ्लॅट आसले आनी आयज हे आतां आमदार हे मिनिस्टर जाल्यात, परत आमचे हे कावन्सिलर जाल्यात, हेंच्यांनी कितें केलां पळय, कांय डेव्हलपमेंट करिनात। सगळे एका पार्किंग येतात पयशे घेतात, पार्किंग येतात पयशे घेतात। अरे पार्किंग पैसे घेतला, गाडी पार्किंग करपाक तुम्ही हे करा। आता आमच्या जेसो बाबान हांगा डिवायडर घातला। अरे तुका हांव विचारता, तुका तुजे कडेन इंजिनियर गेला, आर्टिटेक्ट घेतलाय तू कसलो डिवायडर घातलाय? अरे डिवायडर घालपाक तू जर घातलाय जाल्यार सायडीक पार्किंग जागो आहा रे। डिवायडर घालून सोडलाय, लायटी घालून सोडलाय, सिग्नल अरे सिग्नल जे चलता हे कित्याक तू लोकांक फटींग करतात तुम्ही? आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां तू साखळेत पळयताय, तुका आमचे बार्देस पळोवंक जायना? अरे बार्देस म्हणजे गोंयचे व्हडले कॅपिटल मरे। तुजे टायमार सुद्दां म्हापशेकारांचे नांव असले, म्हापशा असले शहर खंयच ना। आनी आयज ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी आमच्या म्हापशाची इतली दैना करून सोडलेली आसा की हांकां कितें म्हणपाचें आनी कितें करपाचें हेच तकलेन घेवन आमकां मेंटल जावपाचें पडटा। कित्याक आमी कित्या खातीर आतां व्हिडिओ काडटात, पण ही घाण सोसूंक जायना। वतात ते घाण आजच्या म्हापशान खंय वच, खंयच्या जाग्यार घाण ना, टॉयलेट ना, जर काय ना, हे असं कित्याक करूंक जाय? म्हापशेच्या आमदारान आणि संबंधित कावन्सिलरांनी कानार केस सोडल्यात काय कितें असो प्रश्न समाज वावुरपी संजय बर्डेक पडला। पळयात। मार्केट फिश मार्केट आसा न्हू, ते एरियेत ही बिल्डींग जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जी सुद्दां अंडर बांदलेली दिसली। आणि जी बिल्डींग बांदता आसतना जे इंजिनियर इन्चार्ज जे असतात न्हू, त्यांची जबाबदारी असता की ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत हे गाडयो कितके लागतले, पार्किंग एरिया कितली जाय, हे प्रमाणे हे आसपाक जाय। समोर पळोवंक गेल्यार आमची गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा, तितून आमची सगळी ऑफिसां गव्हर्मेंटाची म्हापशांतली हांगा हे एरियेन आसा, पूण तेंचे पार्किंग लोक जे ऑफिसार येणारे तांकां पार्किंग मेळना आनी हांगाय मेळना। मेन मुद्दो म्हणजे हांव रावपाचें कारण कित्याक आय की म्हापशा शहरांत जे म्हापशेकारांचे दुर्दैव जे आहा म्हणटा हांव, म्हापशेचो आमदार आयज निवडून येवन परत 2 वर्सां जायत येयली, विधानसभेन ताका धाडला आमी। तेका आमी आयज उगडास करता की म्हापशा शहरांत ऑपोजिशन कोण तरी आसा म्हणून ताका हांव उगडास करता। ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत हो कचरो, म्हाका खबर ना म्हापशेचो आमदार हांगासून कितले फावटी हांगा नुस्त्याच्या मार्केटान येता, बाजारांत भाजी व्हरपाक येताले म्हाका खबर ना, पूण तेच्या वांगडा तेजे साथी जे आसा ते जबाबदार कावन्सिलर जे आसा त्यांची तितलीच जबाबदारी आसता की हांगा जी घाण जी पडलेली आसा, हांगा जी सायबीण माया आमची आसा, हांगा वयल्यान केली ती हांगा सायबीण माया आसा, ती धाकटुली इंग्लिशी चर्च बांदलेली आसा, तेज्या कुशीक हांगा उबो रावत जाल्यार घाणी मारता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।